काणयेचें नांव साळक फुल्लें. काणयेकार विल्सन ऑलिव्हरा. सादर करता शांती नरोन्ना बॅरन. सदांचे बरी वरां सकाळींची 11 वाजताना पेदो तावरो इंडस्ट्रीज हाच्या मदल्या दारांतल्यान भितर रिगलो. हरी एक यंत्र कामार आसलें. कर्कश आवाज कानाक आपतालो तरी ताची कांय पर्वा करिनासतना तो सीदा मुखार सुमकोन डॉनी आसल्या जाग्याक गेलो. नमस्कार रायरिगे, पेदो सांगता तरू यंत्राच्या आवाजान डॉनीक आयकोंक ना तरी पेद्याचे वोंट हालचे देखून हां बरबेकू पेद्याक ताणें येवकार मागलो. आपल्या बॅगांत सोदून सोदून पेद्यान 2-3 कागदां काडून ओडणीच्या मेजार घालून बाडतेने राय रे अशें सांगून तो ताचो वावर मुंदरूंक भायर समकलो. कितेंय आयलां तरी पयलें पाटलो वेळास पळेवची डॉनीची सदांची संवय. त्या प्रकार तो कागदांच्या पाटल्या कुशीक सोय लागलो. डिना तावरो गोवा तें कागद ताणें उसयलें. आरे हें कितें आज 6-7 म्हयने उपरांत पयले फावटी कागद लिखता. खरें डिना ताच्या व्हडल्या भावाची बायल. ताचें काजार जावन 7 म्हयन्यांनी ते डॉनीक पयले फावटी कागद लिखता. हाचे आदीं कागदां ताचो भाव रुडॉल्फस लिखतालो. कागद उसोवन तो वाचूंक लागलो. सुंदर हात भरपान तें लिखलें. मोगाच्या डॉनी, डिना लिखता हीं 2 उतरां दये करून सैरान सांबाळून वाच. पयले फावटी हांव तुका लिखता देखून कशें आराम करूं आनी कशें मुंदरून व्हरूं तें म्हाकाच समजना. देखून कांय फरामस घडल्या तर विसर ती दया करून. डॉनी, तुज्या भावाचो हात हांवें धरून आयच्यान 7 म्हयने 12 दीस संपतात. ह्या दिसांनी हांव ताका सरकी समजतां तरी तुजे तितली समजोंक सकाशी ना म्हणून चिंता. कित्याक तूं ताचो सांगाता जल्मल्लो भाव देखून ताचे विशीं तूं सगळें जाणाय. आयक डॉनी, आमी गांवांतावन गोंयांक येवन 6-6.5 म्हयने उतरले तरी रुडॉल्फान एकच एका दिसा लेगून आमोरी जावं तेर्स जावं म्हणलोच ना. ह्या विशयांत हांव सदांय ताका वत्ताय करतां जाल्यारय तो म्हाका आयकोंकूच आयकना. हरी एका संगतींनी म्हाका तो आयकता आनी समजता तरी ह्या दैवीक संगतींनी म्हाका तो बिलकूल आयकना. तितलें कित्याक आयताराचे मिसाक लेगून येना. हांवें एकल्यानच वचचें. म्हाका तो म्हणटा तूं देव म्हणून नातल्ल्या देवाक तुज्या मतीन चिंतून तुजो वेळ बेश्टसू विबाडताय. म्हळ्यार रुडॉल्फ म्हणटा की देव आसूंक बिलकूल साध्य ना. हे विशीं काजारां आदीं म्हाका कांयच कळीत नातलें. डॉनी, काजारां मागीर जाल्यारय गांवांत आमी तुमचे संगी आसतना ताचे विशीं म्हाका कळोंक ना. पूण हांगासर हांव देखतां कितें. हांव एक भावार्थी स्त्री आनी म्हजो घोव एक आनभावार्थी दादलो. अशें जावंक बिलकूल नजो आसलें. कातोलीक देवाळांत तो म्हजे संगी लग्नांत एकवटला आनी आतां म्हणटा तुजे बरी देव म्हणच्या पिश्या लोकाच्या दोळ्यांक माती लावंक हांव देवाळांत येवन तुजो न्हवरो जालो म्हणून. आनभावार्थ्यान भावार्थी स्त्रिये लागीं काजार जावचें नाका आसलें. कित्याक उजवाडाच्या मुळांक आसचो कोणूच काळखाक वचोंक कुशी व्हरना. आनभावार्थी म्हणून तुज्या भावाक हांवें बिल्लो लायतना तुका दूख बोगात डॉनी. तशें कांय जायत तर म्हाका बगशी. पूण डॉनी, ताचे संगीत जिवोवच्या म्हज्या काळजाक कितलें दुखाना जायत. हांवें आराधन करच्या देवाक रुडॉल्फ निंदा करता जाल्यार हांव कशें सोंसूं डॉनी. उजवाड फांकोवच्या संद्राकच कोणी शिरापता. दया करून डॉनी, तुज्या भावाक संपूर्ण समजावन कागाद बरय आनी तुज्या मागण्यांत सदांच ताचे खातीर माग.
हांवें वळयल्लीं दुकां लेगून ताका परिवर्तीत करूंक येदोळ सकलिनात, पूण तुजे मागणे आनी समजुणी ताका परिवर्तीत करतीत म्हणून भरवसता. निमाणे परत्यान म्हणटा की रुडॉल्फ भवार्थ परत वेंगतासर हांव सुखी आसची ना. तुज्या मोगाची डिना. कागाद वाचून अखेर केल्ल्या डॉनीन नीळ श्वास सोडून वयर पाक्याक सोयलें. पाक्याक दांपल्ली सिमिटेची पत्ती तोंड उसयता तशें भास जालें ताका. यंत्राच्या कर्कस आवाजान कसलीगी मनजात बोबाडटा तशें भोगलें ताका. मिल्लान कामागार तांच्या वावरान मग्न जाल्ले. हात दडून मेजाक तेंकून खाडकेक आदार दिलो ताणें आनी बसल्ल्या लागींच चिंतामग्न जालो. चिंतना स्मृती परतून वाळूंक लागली. 2 जाण भाबावते. बापय सरोन 5 वर्सां उतरल्लीं. तावरो इंडस्ट्रीज बापयन पुतांच्या फुडारा खातीरच बांदयल्लें. तांतूं पोव, तेल, पिठो, तांदूळ हरएकी तयार करूंक विविध यंत्रां आसलीं. सकाळींच्या 7:30 वरांतावन रातीच्या 8 वरां पर्यंत त्या यंत्रांक 2 मिनिटांची लेगून पुरसत मेळनातली. म्हळ्यार ते रितीर तावरो इंडस्ट्रीज चलतली. बापय जिवंत आसतना बापयच्या कुशे प्रकार रुडॉल्फ आनी डॉनी दोगी त्याच मिल्लांत वावुरतले. पूण बापय सरोन वर्सां भितर रुडॉल्फ गांव सांडून कामा खातीर परगांवाक गेलो. डॉनीचेर एकल्याचेर ताणें मिल्लाचो भार घालो. तांतूं वावरूंक ताणें कुशी व्हेली ना. परगांवाक पावल्ल्या रुडीक थोड्याच दिसांनी एका वखदाच्या कंपनीन काम लाबलें. पूण वर्सान गांवाक आयलो तो. डॉनीक आनी आवयक कठीण धक्को बसलो. कारण रुडी धार्मीक परिसरांतावन भायर गेला तें तांकां कळीत जाल्लें. रुडी, कोणायच्या वायट शिकण्यांक भुलोवन आडवटेक वचनाका रे. बरें सण वायटाक वेंगचें सारकें न्ही. डॉनीच्या उतरांचें ताणें गण्य केल्लें ना. पुता, तूं असो कसो जालोय तें म्हाका कळना. तुज्या सरल्ल्या बापयच्या आत्म्याक शांती लाभचे खातीर पुणी धार्मीक तत्वां सांडिनाका. आवयच्या रडकुऱ्या स्वराक रुडीची जाप. खंयचो आत्मो आनी कसली शांती माई. ही सर्व आदल्या आशिकप्यांची पितीसपणां. आतां ह्या वैज्ञानीक युगांती ती सर्व पिशी तत्वां पात येवची न्ही. असल्या राजावाक आवय तरी कितें जबाब दितली. रुडॉल्फाक परत्यान भावार्थी करूंक आवय पुताच्या खंयच्याय प्रयत्नान फळ दिलो ना. रुडी कांयच बदला नासता परत्यान परगांवाक फाटीं परतलो. उपरांतली थोडीं वर्सां अशींच पाशार जालीं. डॉनी आनी आवय सदांनीत रुडीच्या बदलावणे पासत मागतलीं. तांच्या मागण्याकी फळ लाभलो ना तरी तीं भरवसतलीं. आवय भावाच्या वत्तायेक रुडीचें काजार जालें. तें कातोलीक धर्माची तत्वां शिकोवन सर्व जाणा. तो आतां नास्तीक तरी जल्मोन वाडलो कातोलीक भावार्थांतच. रुडी नास्तीक तें घरच्यांक सोडल्यार दुसऱ्यांक कशें कळीत. रुडीचें काजार जाल्लें 7 म्हयन्यां आदीं डिना लागीं. हास्त्या सालीचें खलत्या स्वभावाचें डिना रुडीक पतीण जावन लाबलें. डिनाचो मोवाळ शेगुंड केल्ल्या आवयन आनी डॉनीन चिंतलें की रुडी थंय आमच्यान साध्य जायनातलें डिनाच्यान साध्य जायत. पूण आयच्या पत्रान डॉनी समजलो की डिना आपल्या वावरान चलवलें. जैत व्हरूंक तें सकलें ना. आतां डॉनी चिंतूंक लागलो की डिना हुज्री आपूण आतां गुन्यांवकार. डिनान लिखिल्ल्या पत्रांतलें एक वाक्य ताच्या मतींत थीर दोंबल्लें. उजवाडाच्या मुळांत असो कोणूच खळकाक वचूंक कशी वरना. वय तें ताका कळीत. उजवाडाच्या मुळांत आसल्याक काळकाक वचूंक कुशी ना तरी काळकांत आसल्याक ताणें नीट वाट दाखव येता. हें तो पातयेव नासलो. पूण घडलें बोलतेंच. तुज्या भावा विशीं काजारा पयलें तुका कळीत नातलें गी.
हे सवाल तर डीना ताका विचारीत ताका कशें जवाब दिवंक सकात डॉनी. डीनाक कितें म्हणून पत्र बरोवं, रुडॉल्फाक आनी कसल्या रितीर समजावं. देवा, तूंच म्हाका सांबाळ. डॉनी देवाचेर खूब भर वचून ताचेरच ताणें आपली सर्व रटावळ सोडली. घरा गेल्ल्या ताणें आवयक लेगून डीनान लिखिल्ल्या पत्रा विशीं कांयच प्रस्ताव काडलो ना. तिच्याय माथ्यार खंत तापोवंक ताका बरें दिसलें ना. अशेंच थोडे दीस धांवले तरी डॉनीन डीनाक पत्र लिखलें ना. वय तर कितें म्हणून तो लिखतलो देखून तो पाटी लोटी लागलो दीस. त्या दिसांची सांजेची 4 वरां उतरलेली. डॉनी अजुनी मिलनांतच आसुल्लो. ह्या वक्तार टेलिफोनाची कांपीण वाजोवंक लागली. रिसिव्हर उखलून कानाक लायिल्ल्या डॉनीन, हॅलो, हांव डॉनी. डॉनीच्यान ती उतरां जिरोवंक साध्य जालें ना. तो गडबडलो. आकांतोन ताणें रिसिव्हर सकला दवरलें. एका कामागारा लागीं कितेंगी सांगून घरच्या कुशीक धांवलो तो. रुडॉल्फाक अवघड घडोवन ताची स्थिती गंभीर आसली. घरा पावुल्ल्या ताणें आवयक ही गजाल व्हड करून सांगूंक ना. गरजेच्यो थोड्यो वस्तू घेवन गोंयांत गेलो तो सांजेच्या गाडयेर. रुडॉल्फाच्या घरा पावुल्लो तो सेजारांच्या कुमकेन सीदा आस्पत्रेक गेलो. रुडॉल्फाक एमर्जन्सी वॉर्डान स्पेशल रुमान दवरल्लें. भायर बांकार डीना आपल्या सांगातींनी बराबर बसून आसलें. दोळे ताचे सुजिल्ले आनी तांबडे जाल्ले. तांतूय दुकां वळतलीं. डॉनीक पळयल्ल्या फरा ताचें दूख उमाळून हुस्कारोवंक लागलें तें. ताच्यान कांय उलोवंक जालें ना. दरवटच्या डॉनीक देखून डीनाचे सांगातनी म्हणू लागलें, एका वरा आदीं मोतीर नातुल्लो तो आतां मोतीर आयला. ताचे आशे प्रकार खुमसार करून कुमगार दिवंक पाद्र्या पायला. डॉनीन भितर तेळ्ळें. पाद्र्या आपलो दावो कान रुडीच्या तोंडा लागीं धरून आयकतलो आनी रुडी कश्टांनी कितेंगी विचारतलो. डॉनीचे पाय भितर धांवोंक आमसरतले तरी पाद्र्याप कुमसार करून आसता थंय धांवोंक ताका जालें ना. डॉनी देखूनच आसता पाद्र्यापान कुमगार काण रुडीच्या जिबेक लायलो आनी ग्लासांतलें उदक तोंडान सोडलें. शांती तुका, तुजे कश्ट तो सर्वेस्पोर देव हाळू करतलो आनी तुज्या कुडीक भलायकी दितलो सांगून पाद्र्याप वसोंक पाटी पडतलो. वेळार आयिल्ल्यान तुमचो उपकार जालो फादर. डॉनी हात जोडून पाद्र्यापा लागीं म्हणू लागलो, हें आमचें काम बा. वच पयलें तूं मेळोंक आयिल्ल्यांक मेळ. आमची भेट उपरांत जावं दी. डॉनीचो उद्वेग देखिल्ल्या पाद्र्यापाक तो रुडॉल्फाचो भाव म्हणून कळीत नातलें तरी खास संबंदी म्हणलें समजल्लें. पिडेस्ताची ताणें डॉनी लागीं उलोवन वेळ विबाडूंक मोन केलें ना. रुडॉल्फाक देखिल्ल्या डॉनीक कठीण दोको बसलो. कारण रुडॉल्फाची कूड सगळी गयल्ली. रगत आनी ग्लुकोज शिरांत आवन कुडीक वतालो. आपल्या भावाक वेंगोवंक लेगून ताका साध्य जालें ना. कारण सगळ्या कुडीकच प्लास्टर केल्लें म्हूण येता. रुडॉल्फाच्या दोळ्यांनी दुकां वळतलीं. उजवो दोळो घायल्लो. प्रतिक्रिया जावन डॉनीच्याय दोळ्यान दुकां फांकरेलीं. ताच्यान कांय उलोवंक साध्य जालें ना. डॉनी संपूर्ण देदेस्पोर जाल्लो. ताणें भोंवती दोळे गुंडावन देखतना ताच्या फाटल्यानच डीना उबें आसलें. ताच्याय दोळ्यांनी जरी जिव्यो जातल्यो. रुडी, डॉनीन उलोवण्याक आरंभ केलें. तुजी स्थिती अशी कशी जाली तें म्हाका समजना. इतलो कसो गयलोय रुडी तूं? हात भाशेन रुडीन डीनाक सरशीन आपयलें. लोव आनी उमाळ्यांनी पुसपुसलो तो. डीना, म्हज्या मोगा, हांव येदोळच मरा जाय आसुल्लो. रुडी तें बोबाटून ताच्या तोंडाक हात दवरी लागलें. तशें म्हणा नाका रुडी. डॉनी तळमळ्यांनी म्हणू लागलो. डीनान तोंडाक दवरलो हात हळू आपल्या हातान घेवन रुडी मुन्नरी लागलो.
म्हाका उलोवंक सोड दिना. देवान म्हाका येदोळ अवकाश दिल्लो फकत 3 उद्देशांक लागून. परत्यान ताचे थंय परतोंक, भावाक म्हज्या मेळोवंक आनी तुजो फुडार नव्यान घडोवंक. आनी एका हातान कश्टांनी ताणें डॉनीचो हात धरलो. डॉनी, ह्या फुडां डिना तुजें. ताका तुनसू आदारून सांबाळ. ताका दुखय नाका आनी म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटली. रुडी, दया करून तशें म्हणा नाका. तूं बरो जाताय. डॉनी ताका समाधान करून ताचीं दुकां पुसी लागलो. तूं चड उलय नाका रुडी, डिना उस्कारोवन सांगा लागलें. आतां उलय नासता आनी केदळा उलोवंक डिना. तूं म्हाका आडय नाका बा. रुडी भुरग्या सारक्या स्वरान परती लागलो. त्या वक्ता जड जाल्ल्या काळजांनी आनी वाळच्या दोळ्यांनी डिना आनी डॉनी उबी आसलीं. मांयक बेसांव मागलां. डिनाक आनी मांयक केदींकच सांडी नाका. मनीस जावन जल्माल्लो कोण तो रडना जायत. डिनाचे संगातीन लेगून हुस्कारून रडोंक लागलें. तेच वेळी एकली नर्स आनी पाद्रा भितर रिगले. ती आमसरान रुडीच्या कटल्या लागीं येवन रगताची बोतल विक्षण करूंक लागली. रगत आनी ग्लुकोज शिरांक वचो थांबुल्लो. शिरेची सुवी ओडन तिणें आनी एका शिरेक दिवन प्रेस केलें, तरी रगत शिरेक सडलें ना. ती आमसरान भायर धांवली. एका क्षणा भितर ती दाक्तेरा बराबर परत्यान प्रवेश जाली. रुडीचे दोळे वयर परतल्ले. दाक्तेर आमसरोन परीक्षा करी लागलो. डॉनी, मांयक सांग हांव परतलां आनी डिनाक सांबाळ. ताची तकली आड परतली. रुडी! 2-3 ताळे एक पावटी बोबाटले. दाक्तेर तकली पंदा घालून तटस्थ जालो. डॉनी आनी डिना रुडीच्या आंगाक वेंग मारतना पाद्राप वयर दिश्ट उबारून पुसपुसलो. बापा, तुजी कुशी जावं. तुज्या साकराक तुज्या गोपान घे. डिनाचो हात रुडीन येदोळूच डॉनीच्या हातान घट केल्लो. रुडीन संवसाराक आदेवस केल्लो तरी डिनाच्या काळजान नवें सळक फुल्लें. देव बरें करूं.